अंत्योदय सरकारच करता अशें ना। जाचे तकलेत कल्पकता आसा, कितें नवें आनी वेगळें करपाची उर्मी आसा आनी कश्ट घेवपाची तयारी आसा, अशे तरणाटे यशांची सोपाणां वेगान चलपाक लागतात। मडगांवचो रॉडविन रॉड्रिक्स तेतूंतलोच एक। चॉकलेटीच्या काळजाच्या रॉडविनाक उलयतो केलो आमच्या देविदास गांवकरान। आजकाल बरेचशे जण शिकले उपरांत फक्त गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेच्या फाटल्यान धांवता, पूण काही लोक असे असतात जे शिकले उपरांत आपल्या ज्ञानाचो उपयोग किंवा डिग्रीचो उपयोग आपल्याच क्षेत्राक नवनिर्मिती करून आपली एक समाजाक वेगळी वळख निर्माण करपाचो सातत्यान प्रयत्न करतात आणि ते तातूंतल्यान सक्सेस जातात। अशा मनशाक काही लोक आमी पिशे म्हणटात, पूण हे पिशे मनशांनीच आयज पर्यंत इतिहास रचला। अशाच पद्धतीचे एक मनीस म्हटल्यारच मडगांव हांगासरले रॉडविन रॉड्रिगस। ह्या मनशान आपल्या शिक्षणातल्या कर्तृत्वाचेर आणि क्रियाशीलतेचेर आपल्या क्षेत्रांत ताणें वेगळेपण दाखोवपाचो यत्न केला। आज ताणें गोंयांकूच स्वताक चॉकलेट निर्मिती करून जवळ जवळ 15 व्हरायटीज ताणें स्वताक प्रॅक्टिकलां हाडल्या, जाल्यार बेकरीचे जवळ जवळ 10 प्रोडक्ट ताणें तयार केले आणि हे सगळे प्रोडक्ट केमिकल आणि शुगर फ्री आशिल्ल्यान ताची आज गोंयांत पूर्णपणे वेगळ्या तरेची वळख निर्माण जाल्या। ती बिस्कीट आमकां बरो म्हणजे एक 6 मंथ देखून जायते रिव्यू घेवचे पडले। न्यूट्रिशनस कितें आमकां कितें चुकता आमकां ती बिस्कीट हेल्दी सर्टिफाय जावपाक आमकां वॉट वी हॅव टू बी हॅव अ कॉम्प्लायन्स कितकोन आमकां तेका कॉम्प्लायन्स सो दॅन वी अंडरस्टूड दॅट पार्ट आनी मागीर तें करून रिसर्च करून प्रोडक्ट हेजेर शेल्फार हाडून जायते आमच्यांनी टेस्टिंग केलें मागीर रिव्यू घेतले and it's could be a product self when you call it as a healthy product it takes a lot of time 6 months. I remember once our one biscuit now it has become a success, people have accepted it once it goes on the shelf people have accepted it so people are really when it challenges at that भायली खाणां खाल्ल्या उपरांत आमची भलायकी कित्याक इबाडटा ताचे एक कारण वस्तू चड तेंप तिगून उरच्यो म्हण वापरतात ते केमिकल्स। पूण ह्या केमिकल्सा बगर भायल्या देशांनी पुष्टीक खाणां करतात हे मतींत घेवन ताणें गोंयांत आपले प्रॉडक्ट विकपाक सुरवात केली। आयकात ताजे अणभव। I got a opportunity to go abroad and Tinga there my more learning and realization began. म्हणजे कितें जाता थिंगा तेंचे कितकोन so the product asतात they are naturally made without chemical just naturally with the basic ingredient आता बेकरी लागता पीठ लागता जावं उदक आणि सॉल्ट शुगर आणि कितेंशे फॅट लागता सो बेसिक ingredient इस्ट लागता आणि तेच्या भितर इतले ते प्रोडक्ट हे घेता इतले ते प्रोडक्ट करता आणि हांव जेन्ना पण हांव अंडरस्टँड जालो आमच्या इंडियात कसले प्रोडक्ट कितून करपाक तांकां डिफिकल्टी लागता इंडस्ट्रियली तांकां डिफिकल्टी लागता बट हितून कितें जाता केमिकल फ्री प्रोडक्ट कितें जाता तुका कॉस्ट लो जाता फुडल्यान हेल्थाक इतले बरें आसता सो हें चिंतून हांवें मागीर रिसर्च करपाक स्टार्ट केली रिसर्च करपाक म्हज्या इन्स्टिट्यूटान शिकयतालो हांव सालमोकार इन्स्टिट्यूटान तेजे पयलीं आनी एक इन्स्टिट्यूटान शिकयतालो आनी थंयच्यान रिसर्च स्टार्ट केली हांवें रिसर्च स्टार्ट करून हांवें मागीर एक अंडरस्टँड जालो ते इन्ग्रेडियंटाचें फंक्शन कितकोन जाता तें वन्स तेंचे कितें चेंजीस जाता वन्स इन द बेसिक इन्ग्रेडियंट एंड देर आय डिस्कवर्ड दॅट युजली प्रोडक्ट करून वता विदाउट केमिकल्स। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।